IMDच्या रिपोर्टा प्रमाण गोंयांत 2 दीस रेड अलर्ट जारी केला। तातूंत पावस आनी पणजेचे नाते सामके घट। म्हळ्यार पावसात पणजे पुराय उदका पोना। स्मार्ट सिटीची उरिल्ली कामां 31 मे वयल्यान 5-6 दीस फुडें धुकल्ला। नमस्कार, हांव विष्णू नार्वेकर आनी तुमी पळयतात माय गोवा नेटवर्क। पावसान निकतीच सुरवात केला। पावसाचो खरो रूप येता त्या दिसांनी वा म्हयन्यांनी पुरायपणान दिसून येतलो। पणजेत सांताक्रूज, मळ्यान, ताळगांव सर्कल, डॉक्टर टी.बी. कुन्हा रोड, फायर स्टेशन आनी हेर रस्त्यांचेर रस्ते खणला। स्मार्ट सिटीची कामां केन्ना पुराय जातली हाची खात्री ना। हातूंत खासा उजो पालोवपी दळा कडेन खणिल्ल्या रस्त्यांत उदक साठला। तातूंत अंडरग्रावंड केबल बुडला, तो काडटना 2 मनीस दिश्टी पडटा। ह्या केबलान जर करंट चालू आशिल्लो जाल्यार हें तांच्या जिवाक कितले धोकादायक थारपाचें। त्या भायर जर थंयच्यान कोण प्रवास करपी लोक आसा हे तांच्या खातीर कितले धोकादायक थारपाचें हो मोठो प्रस्न उपरासता। कन्सर्न ऑथॉरिटीन ह्या बाबतींत पुराय लक्ष घालपाची गरज आसा। पळोवया पणजी स्मार्ट सिटीची कामां आनी उदकान भरिल्ले रस्ते।